फोंडे पालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदार अमिना नायक हिची 7-8 मतांनी निवड जाल्या। अमिना नायकाचे जैत दाखोवन दिता फोंडेकार तशेंच कांय फोंड्या पालिकेचे कावन्सिलर मनापासून मोगो पक्षा बरोबर आसा अशें ह्या वेळार दोतोर केतन भाटीकर हांणी म्हळां। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। हांव मॅडम अमिना नायक यांचे अभिनंदन करता। आमकां आज फोंड्या म्युनिसिपालिटीन तिका 8 मतां पडल्या आनी आनंद बाबाक 6 पडल्या 7 आनी हे सगळे घडोवन हाडला आनी हो जो आमकां विक्ट्री मेळ्ळा ही विक्ट्री दाखोवन दिता की फोंडेकार आनी कांयशे कावन्सिलर्स भितरल्यान मना पासून आमच्या बरोबर आसा आमचें काम पळोवन। हांव हाजेर चड उलोवंक पळयना, आमचें काम पॅन्डेमिका खातीर चालूच उरतलें। त्याच प्रमाणे हांव प्रदीप नायक बाबाक आनी विरेंद्र आनी म्हजे कावन्सिलर हांगा गिताली, अमिना, जया मॅडम हांच्यांनी भरपूर एक एकजुटीन हें काम केलां म्हणून ही विक्ट्री फक्त म्हजी न्ही या अमिना मॅडमची न्ही, हे समस्त कावन्सिलर्स आनी ज्या बाकीच्या कावन्सिलरांनी आमकां मतां दिलां हांव तांच्या मना काळजाच्यान आभार मानता। आनी जें कितें काम चल्लां चेअरपर्सन विश्वनाथ दळवी हांकां आमचो कंप्लीट तेंको आसतलो, आदार आसतलो आनी म्हाका खात्री आहा की आतां हांगा कावन्सिलाचें काम ही सगळी जी पळयता त्याच प्रमाणे गिताली म्हणा या आमचे प्रदीप नायक जाका आमी जालू म्हणटात हे फुडें बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरतले आनी फोंड्या हे कंप्लीट मोगोमय जातले। ज्या प्रमाणे आयज न्यूज आयिल्ली की दुर्गा भाटांतल्यानूच घडामोडी घडटा, त्या दुर्गा भाटांतल्यान बऱ्यो आनी सुंदर घडामोडी घडटल्यो भुमी पुरुषाच्या आशिर्वादान, देवा झरेश्वराच्या आशिर्वादान आमी जे मागिल्ले देवान आमकां दिल्ले आसा आनी आमी लोकां बरोबर घट रितीन रावतले आनी बरें काम करतले हेजें आमी तुमकां उतर दिता।